मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली. नॉट मेडिकल लीव, फॉर टर्मिनल इलनेस. नॉट जस्ट द मेडिकल लीव न्ही. दोज हू विल सफर फ्रॉम द टर्मिनल इलनेस दे विल डेफिनेटली दे विल बेनिफीट फॉर द मेडिकल लीव. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हें पयलीं मागता देवाक लागे. बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. रिगार्डिंग पे स्केल तुम्ही फायनान्सांतलो कोणाक आफोवंक ना म्हटल्या उपरांत तो विशय आतां करण्यात कांय अर्थ ना. जो पर्यंत हांव म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन उलयना तो पर्यंत हो विशय आत्तां हांव करूंक शकना. बट इन फ्युचर परत हो विशय केन्ना तरी करता. मायंड जर फ्रेश जातलें आसत किंवा कितें तरी नवीन शिकतलो आसत, एकदां पुस्तक वाचून आमी शिकना किंवा एखाद्या वेळी आमकां एखादें कंटिन्युअसली रिडींग करूंक शिकना. बट ते ग्रूप डिस्कशनाच्यान आसतलें, कॉम्पिटिशनांतल्यान आसतलें किंवा इनोवेटीव कितें तरी करून आसतलें. हातूंतल्यान ते खूब बरें शिकपाक शकता. म्हाज्या पेक्षा तुमी हेजेर खूब बरें उलोवपाक शकतले आनी तुमी सगळे जाण टिचर आसात. तुमी कंटिन्युअसली हाजी प्रॅक्टीस करतात, तुमी कंटिन्युअसली हे शिकतात. म्हणून म्हाका दिसता की ह्या दिसभराचो फायदो हो फुडल्या एका वर्सा खातीर आनी फ्युचरा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता.